सिरेमिक आणि विट्रिफाईड टाइल्स बसवपाक रेव आणि सिमेंट वापरपाची आता गरज ना. खासा ग्रेडेड रेव सिमेंट आणि खासा पॉलिमर्स वापरून रेडी टू यूज टाइल्स एडेसिव्ह वापरात अल्कोफास्ट. विट्रिफाईड टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट VT, सिरेमिक टाइल्सा खातीर अल्कोफास्ट CE, ग्रेनाइट मार्बल कडप्पा बसवपा खातीर अल्कोफास्ट SA, वॉटर टाइल्स जॉइंट फिलर बसवपाक वापरात अल्कोफिल. ISO आणि गृह प्रमाणित. चड म्हायती खातीर पणजे सरस्वती मंदिराक तेकून आशिल्ल्या आमच्या अल्कोन शॉपिंग मुजरत भेट दियात वा कॉल करात. अल्कोफास्ट हे अल्कोन अनिल कोंटो एंटरप्राइजेसचे एक उत्पादन. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या हिडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष आसात आनी म्हाका दिसता तांचे कडेन सांगपा सारक्योय खूब गजाली आसतल्यो, आमचे कडेन विचारपा सारक्योय खूब गजाली आसात. आनी जेन्ना इलेक्शन सिजन आसता तेन्ना काँग्रेसीची भुमिका ही फक्त म्हत्वाची न्ही जाल्यार निर्णायक ठरता. ते अमित बाब पाटकार आमचे बरोबर स्टुडियो भितर आहात. अमित बाब वेलकम. हांव सुरवात बेजीक प्रश्ना वयल्यान करता. कसो चल्ला प्रचार आनी फीडबॅक कितें येता? गेल्ले 3-4 दीस जाले आय एम पर्सनली डोर टू डोर कॅम्पेन चालू आसा. आता तुझ्या स्टुडियोन येवच्या पयलीं सकाळच्यान हांव 3 मतदारसंघ रेशमागूस, सुकूर आनी कलंगूट करून आयलां. आनी तुका ऑनेस्ट फीडबॅक समज जर दिवपाक जाय ऑन ग्रावंड ज्या ह्या 3 मतदारसंघान पळय हांव सकाळीं गेलां न्ही, आय एम कॉन्फिडंट दॅट वी आर विनींग दीस 3 सीट्स. बिकॉज कितें जालां आज लोकांचो राग जो आसा तो आय कूड सेन्स इट, आय कूड फील इट. बिकॉज जेन्ना तूं प्रत्येक मनशाच्या घरा वता, प्रत्येक मनशाक पळय मेळटा न्ही, ते लोकांचे एक्सप्रेशन्स, द पीपल हाव दे स्पीक, दॅट टेल्स यू दॅट पीपल ऑफ गोवा आर टायर्ड ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. एंड दॅट आय कूड सी ऑल अक्रॉस गोवा. नाव आफ्टर दीस प्रोग्राम आय एम गोईंग टू 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज इन साऊथ. सो सेंटिमेंट्स म्हाका दिसता इज फेवरींग काँग्रेस दीस टायम. एक गजाल जाता की सगळ्यांक तुमी एकठांय येवचे म्हूण एक मागणी आशिल्ली. तुमी एक प्रयत्नय केल्ल्या भशेन केलो. तो प्रयत्न काय सक्सेसफूल जालो ना. फायनली तुमी आनी गोवा फॉरवर्ड आतां नवीन आनी युती न्ही, ही पोन्नी युती तुमची. पोन्नी युतीच मुखार कंटिन्यू जाली. विथ रिस्पेक्ट टू RG अमित बाब, दे आर ब्लेमिंग यू दॅट यू आर द रिजन फॉर दॅट अलायन्स नॉट हॅपनिंग. तुमची रजाव कितें? न्ही, हांवें तो बारीकसो बायट पळयल्लो वेर दे यू नो सेड. पूण आज प्रमोद बाब हांव तुज्या मुखार हें स्पश्ट करपाक सोदतां की तांणी मागलें कितें. सी, म्हज्या पयलीं एक्स PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकराच्या अंडर जेन्ना आमी ZP इलेक्शन लढलें तेन्ना उत्तर गोंयान आमचो एकूच ZP जिखून आयिल्लो, तो म्हणटा सांताक्रूज. आतां सांताक्रूज सीट जो सिटींग आसा तो हांवें सोडपाचो? अरे फाल्यां समज जर तर युती जर तर जाता जाल्यार तुमी म्हणटले फाल्यां केप्यां म्हजो आमदार आसा तो तुमी दिया, कुंकळे म्हजो आमदार आसा तोय तुमी दिया, आल्डोनाय म्हजो सिटींग आमदार आसा तोय तुमी मागतले. सो म्हाका दिसता लोकां कडेन हें खरें कितें तें वचपाक जाय. सांताक्रुजाक लागून हें सगळें गोंधळ जालो. लास्टाक हांवें सांगिल्लें की समज जर जायना जाल्यार यू ऑल्सो पूट अ कॅन्डिडेट. लेट अस सी, नो, लेट अस टेस्ट सी कितें जाता वेन यू हॅव अ सिटींग ZP देर. तुजो केडर आसा. एंड आफ्टर लिबरेशन इफ यू सी, सांताक्रूज हॅज ऑलवेज बीन देर विथ काँग्रेस. सो अशा वेळाचेर थंय केडराक डिमोरलायज करप आनी केडराक कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा थंय मॅक्झिमम भाग तांच्या आमदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर पडटा. हें म्हाका दिसता तुमकां फॅक्ट चॅक करचो पडटलो. आय थिंक समबडी हॅज मिसगायडेड यू. सांताक्रूज ZP सीट जो आसा पळय तातूंत 4 पंचायती पडटा. एक आसा ती सांताक्रूज पंचायत विच इज ऑफ 11,000 votes. And there are 3 more panchayats which are a part of Sant Andre which is comprising of 8,300 votes. So Santa Cruz as such is the largest panchayat among all 4. तुम्ही म्हणता 3 पंचायती जरी तांचे असल्यो तरी मतदार तुमचे चढ म्हणटा तुम्ही. ती 8,300 मतदार इज ऑफ सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि 11,000 इज ऑफ आता त्या प्रमाणे तू पळोवपाक गेलो जाल्यार दे वर आस्किंग शिरसाय ऑल्सो विच इज अ पार्ट ऑफ तिवी कॉन्स्टिट्युएन्सी.
and they were asking Kolwale also. We were kind enough that we took a step back and I said, okay, Sirsai you take, but now please understand, Sirsai ZP, दोन पंचायती are a part of my sitting MLA. Nasnoda and Moira falls under Aldona. That is a part of Sirsai ZP. So there we were kind enough that it's okay, Baba, chal ti tu gaya म्हणून. So Santa Cruz, I think if they were serious enough in defeating the BJP or sending a strong signal to the people of Goa, then I think that alliance should have gone through. तुम्ही म्हणतात फक्त एक सीटा लागून अलायन्स तुटली. Exactly, no. एक सीटा लागून. Santa Cruz, it is there. They are also there on record. आणि हातून म्हाका ब्लेम करपाची कशी म्हाका समजना. अरे तुम्ही म्हाका सांगा 2020 जे आमी ZP निवडणूक लढली तातून एकूच सीट आमी जिखिल्ले तेन्ना, that टू सांता क्रूज. सिटींग म्हजो ZP आसा, that seat has become reserved women, OBC. Our sitting ZP falls in that category. So you tell me when म्हाका पार्टीन जेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली की बाबा तूं पार्टी स्ट्रेंथन कर, स्ट्रॉंग कर, तूच म्हाका सांग सिटींग सीट काडून हांवें कशें दिवप. अरे जेन्ना युती जाता, युतीचो एक धर्म आसता न्ही की बाबा वेर सिटींग प्लेसीस यू हॅव देर एटलीस्ट देर नेगोशिएशन शूड नॉट स्टार्ट फ्रॉम देर. आणि अनेक गजाल सांगली की तुमचो 37-13 फॉर्म्युला वर्कआउट जाल्लो गोवा फॉरवर्डाक भायर दवरून नेक्स्ट डे 3 प्रेस कॉन्फरन्स जावपा आशिल्ली ती तुमी आडायली म्हणून. हांव कोण आडावपाक. आतां फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी प्रदेशाध्यक्ष न्ही. कितें आसा तातून लोकांक मिसगायड करपाक इज व्हेरी इजी. फेसबुकार पोस्ट घातले म्हणून जायना. आतां बाब विजय सरदेसायान कितें सांगलें की दॅट ही टूक एन एफर्ट टू गेट एवरीबडी ऑन बोर्ड, रायट. ही वॉज द पर्सन, आय थिंक ऑन युअर चॅनल ओनली ही सेड दॅट आपूण प्रयत्न केलो तांकां हाडपाक, and then Congress was his alliance partner. He started the talks with Congress. Now, if you are saying ki 37-13 formula I'm not saying, Manoj was saying. आणि You are sitting in the same chair. विजय सरदेसायाक सायडीन दवरपाचो मागीर हें कसलें युती तर. अरे if there was a attempt to come together, all three should have sat and discussed, no? Which I'm telling you never has happened. I am the 37-13 झालेत ना केन्नाय. See, they were asking for 13 seats. In which one seat was Santa Cruz, which I told you. No, 37-13 without Goa forward युती करपाची झालेत ना केन्ना. No, I don't think so की तिनूय. एवढा नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फरन्स आसली तिनाक तुम्ही आडायली. म्हजे कडेन तरी कोणी डिस्कस करू ना बाबा. तुम्ही आयलेत ना म्हणटा मिटिंगेक. न्ही पूण जेन्ना सांता क्रूजचोच विशय जेन्ना मिटना तेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स कशी जातली. म्हजें सिटींग सीट जर तर तूं फाल्यां सोड म्हणटा तर कशें जातलें. अरे आमचो सिटींग ZP आ, थंय जे वोटर आसा त्या लोकांनी थंय आतां बारीक तुमी विचार करा. 2022 ते काँग्रेसीक सीट लोकांनी जिखोवन दिलें. ह्या गद्दारांनी आपल्या स्वार्थाक लागून पक्ष सोडून हे BJPन गेले. ताज्या उपरांत ZP इलेक्शन ते पार्लमेंटरी इलेक्शन आयलें. पार्लमेंटरी इलेक्शनाक थंय डिफेक्शन जावन सुद्दां सांताक्रूजच्या लोकांनी काँग्रेसीक थंय लीड दिली. आतां असल्या वेळाचेर हांव लोकांचो विश्वासघात करूं, त्या वोटरांचो विश्वासघात करूं जाणी पक्षा कडेन लॉयल रावले. सो आय थिंक दॅट सांता क्रूज सीट वॉज द वन वेर एवरीथिंग. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमचेर जो आरोप जाता म्हणजे पक्षाचेर, नॉट इंडिव्हिज्युअली तुमचेर, तुमी इतलो वेळ काडलो, केन्ना सावन ते युती कर ते नरकासुरा टायमार लागिल्ले. तुमगे जायना, चर्चाय सोपनात, नेगोशिएशन सोपनात, डेलिबरेशन सोपनात, आनी लास्टाक ते फॉर्म भरपाचें चालू जावन सोंपपाक पावल तर तुमगे सोपना. आणि डोंट यू थिंक दिस इज अ व्हेरी इनऑर्डिनेट डिले. डे वनाक समज सांताक्रूजचो जर निर्णय जाल्लो जाल्यार हें 20 दीस पयलीं जाता आशिल्लें. इट ऑल फिजल्ड आउट एंड इट वेंट, दे ड्रॅग इट टील दी एंड बिकॉज ऑफ सांता क्रूज. In fact, not Santa Cruz. As a party president, I was saying that आता थोड्या मतदारसंघांनी एक असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ZP आसा. So my say was what? That any assembly constituency, neither of the alliance partners should ask both the seats. There was a clash in Shiroda because there is a part of Bori and Shiroda. In Thivi there were 2, Kolwale and Sirsai, and in Shioli there were 2, Anjuna and Shiolim. So as a party president of Congress party, I had put a proposal that nobody should ask both the seats in one constituency. See, ZP election was a testing time for us to prove our cadre on ground and prove our voter on ground. So anyways, of course, jenna amka disle ki ami effort घेऊन सगळे अमित बाब तुम्ही सगळे उरणार सांताक्रूजाचे घालतात. नी सी डिले सुद्धा सांताक्रूजा लागून, और यू आर इनडिसायसिव्ह.
See, I told you that first point I put that one of the ZP seat of the assembly has to happen. But in the larger interest of Goa, I'm telling you today on air, on camera, that for Thivim and for Shiolim, we said, okay, you take both the seats, but Santa Cruz, only because we have a sitting ZP, we cannot leave that seat. ते आयकुपाक तयार नाशिल्ले. That is why it dragged till so long, no? तें जर जालें जाल्यार 20 दीस पयलीं जावपाचें. आनी तुमी सगळ्यांक म्हणटात- सुशेगाद टायम मेळपाचो, आनी तुमी आमकांय म्हणटात- टायम मेळपाचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक. आमी खंयच डिक्लेअर करूं ना. जी ह्या सिटाचेर डिस्कशनूच नाशिल्लें ती आमी 11 सिटां डिक्लेअर केली फर्स्ट फेजीन. तुम्ही म्हाका मुद्दम एक गजाल सांगात आनी हांव कित्याक विचारता एक तुमी सांगलें आपणी लास्टाक तांकां सांगलें तुमी सांताक्रूज कॅन्डिडेट घाला म्हणून. एक्झॅक्टली. आय मीन दॅट ऑफ कित्याक आमकां जावपा जाय आशिल्लें. कित्याक एक सिटाक लागून गोंयच्या जनतेचो जेन्ना सेंटिमेंट आशिल्लो की सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो ते एक आतां म्हाका सांग गोवा फॉरवर्डा कडेन सेम जालें. वेन प्लेस लायक मोर्जी आनी कोर्ली बिकॉज वी वर नॉट एबल टू सॅनिटायज अवर केडर एट ऑन ग्राउंड. We didn't wanted the alliance to be disturbed. So that is why we took a conscious call of fighting in Korlim and Morjim. So that same could have been done for Shiroda as well as Santa Cruz. फ्रेंडली फाईट ही फोकाणं म्हणून. No, it's not Fakana. See, we in the there is larger... not a single instance where friendly fights have succeeded. It is a convenience. It is not a strategy. See, Giriya, Pramod Bab, ultimate goal is what? To win the 2027 election. Now, in that aspect, ZP election, we have to see that we form the council, we form the chairmanship. For that, we need 13 seats. Now, at one place or two places, if I have to do little adjustment, and in larger interest, if I can get a maximum seat where I can get a chairmanship, I think it is a fair call, which what both the parties have taken. We didn't want it to disturb our... 27 तयार जावपा ना. किती ते? सेम प्रॉब्लेम 27 तयार जावपा ना. 27 हाजे पयलीं तुमी असेंब्ली की फ्रेंडली फाईट केल्या आनी हल्ल्यात. 27चे दोळ्या मुखार धरूनच आमी ते केल्ले आसा. वी डिडंट वॉन्टेड आवर केडर टू डिस्टॅबिलायज. वी डिडंट वॉन्टेड आवर केडर टू गेट डिमोटिवेटेड, गो अवे फ्रॉम द पार्टी. दॅट इज वाय वी हॅड टू टेक दिस कॉल. एक गजाल की आम आदमी पार्टी तांणी तर फाटले खेपेक येवन तुमचेरूच बॉम्ब घाल्लो. ह्या खेपेक येवन ते काँग्रेस आनी बीजेपी दोंगाचेरूय बॉम्ब घालतात. तांणी तर सुरवातीकच सांगिल्लें की अलायन्साच्या बाबतींत तुमचें तोंड पळोवपाचें ना म्हणून. हाव आर यू लुकिंग एट दॅट रायट नाव? कारण तांणी सारको नेटान प्रचार चालू केला. अरविंद केजरीवाल गोंयांत आसात, तेय वत थंय पब्लीक मिटींग घेतात. डिवायड जावची ना मतां. टू बी ऑनेस्ट विथ यू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, I think you are the first person who is asking me about Aam Aadmi Party. इतलो किकोत करता तू तांकां, सामको किकोत करता. I am there on ground for last 5 days, going door to door. To be honest with you, म्हाका आम आदमीचो प्रेझेन्स खंयच दिसलो ना. हांव एक एक्झाम्पल दिता. दे टूक अ मिटींग इन शेल्डे, which is a part of my constituency and a part of Elton's constituency. There is a ZP seat called शेल्डे. त्या मिटिंगेक बशी भरून तांणी मडगांवच्यान आनी बाणावलेच्यान आनी वेळ्ळेच्यान लोक हाडिल्ले. आतां काल म्हाका दिसता म्हाका चिंबलातले म्हजे लोक सांगताले की तांणी चिंबेल काल मिटींग घेतल्या आनी सगळे कडल्यान बशीन भरून लोक हाडल्या. सो वॉट आय मीन, आय डोंट सी आम आदमी एज अ force or as an opponent who is fighting this ZP election, because you see candidates also नॅशनल कन्व्हिनर घेवन गोंया प्रचार करतात. कॅन्डिडेट सुद्धा ना बरं तांच्याकडे. यू टेक अ एक्झाम्पल ऑफ नुवे वॉट दे हॅव डन. आतां म्हाका सांग, हे डिफेक्टराचेर उलयता थंय आतां विल्फ्रेड डिसा जो मनशाक सपोर्ट, ताचे बायल स्वता तिणें नॉमिनेशन फायल केला ऑफ नुवे कॅन्डिडेट. अँड सेम आम आदमी वॉज द पीपल who went to Wilfred Disa's house with the cake, if you remember, after defection. Same Aam Aadmi is filing objections against Nelly in Kolwa, who is backed by Wilfred Disa. So I fail to understand where Aam Aadmi is heading. तांचे कितें तरी some political acumen, तांचे strategy चुकल्या हातून ह्या हातून. I think it is being managed and handled from Delhi. Probably they are not taking their state president into confidence. दिसतं म्हाका. तुम्ही मातशे बेनिफिट ऑफ डाउट दितात अमित पालेकराक? Nee, because the way it is going on, I mean, I really don't see Aam Aadmi as a threat or Aam Aadmi into competition for this ZP election. The alliance of Goa Forward and Congress Party, I see a good chance of forming काल both the... मुख्यमंत्री सुद्धा एक कडेन उलयले की खूप कडेन आमच्या आनी आम आदमी पार्टीची कॉन्टेस्ट आहा म्हणून.
आसतलेच समज ते बीजेपीन जर तांकां हांगा धाडल्या जाल्यार ते मुख्यमंत्री उलयतलोच फर्स्ट BJP धाडल्या तांकां? म्हाका आतां आय वॉज सरप्रायज पीपल आर टेलिंग मी की मुख्यमंत्री म्हणतो स्वता आतां मतदारसंघांनी भोंवता लोकांच्या घरांनी वता डोर टू डोर करता ही परिस्थिती जाल्या आज बीजेपीची तांचे मंत्र्यांक तांणी कामाक लायल्या डीड यू एवर डोंट यू थिंक बीजेपी टेक्स इलेक्शन सिरियसली झेडपी फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्री भोंवतालो डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करतालो असो दीस द फर्स्ट टायम द चीफ मिनिस्टर इज ऑन ग्राउंड फॉर अ झेडपी इलेक्शन बिकॉज दे नो की ह्या झेडपी इलेक्शनाक समज रिजल्ट जर तर वयर सकयल जालो जाल्यार 2027ची तांची वाट आहा ती हांगाच बंद जातली सो आय थिंक दॅट इज द रिजन तुमकां दिसता आम आदमी पार्टीक ताणें धाडल्या म्हणून ताचेर हांव कमेंट करना बिकॉज आय डोंट सी आम आदमी एज अ सामकी थ्रेट फॉर किकोत करता तुमी तांकां बिकॉज दे आर नॉट देअर ऑन द ग्राउंड न्ही कितें म्हणून फक्त तुवें मोहल्ला क्लिनीक लायले आनी अरविंद केजरीवालाक हाडलो आनी थोडे बशी भरून लोक हाडले म्हणून तशें पॉलिटिक्स जाता लोक ह्या फावट गोंयची जनता म्हाका दिसता वायसली दे वील वोट आनी टू बी ऑनेस्ट हांवें डोर टू डोर म्हज्या मतदारसंघान जेन्ना हांव भोंवला पळय तेन्ना आम आदमीचो जाल्यार म्हाका जाल्यार कोणेच उल्लेखूच केलो ना इट वॉज बेसिकली म्हणटा तुमी हय बिकॉज बीजेपीचो कॅन्डिडेट आनी आमच्या कॅन्डिडेटाचेर दे वॉज डिस्कशन आम आदमीचो म्हजे कडेन कोणूच उलोवना बरें. द फर्स्ट पर्सन हांव पयलो मनीस म्हणटा तुमी हो प्रश्न विचारता तुमकां ना तुमी आप म्हणटा तो शब्दच आयकला कॅम्पेनिंगा टायमार कॅन्डिडेट कोण खंय रावल्या ते सुद्दां आय थिंक आवर पीपल ऑल्सो नॉट टेकिंग इट सिरियस ओके लेट्स कम टू डिफेक्टर्स कारण जाचे वेल्यान हो बोवाळ तुमगे अलायन्स मोडपाचो बोवाळ जो सुरवात जालो तो एका इजिदोर फर्नांडीसा वयल्यान सुरू जालो आनी तांचो एक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की काँग्रेस म्हणटा की आमी वी वील नॉट टच डिफेक्टर्स इवन बाय बाजपोल म्हणून आनी मागीर अलायन्स पार्टनर डिफेक्टराक येता म्हण तुमच्या सी काँग्रेस पार्टीचो स्टँड एज ऑन टुडे ऑल्सो इज द सेम दॅट काँग्रेस पार्टीक डिफेक्टर आनी हे जे गद्दार जांणी पक्षा कडेन पळय आनी लोकां कडेन पळय फटिंगपणां केलीं हांकां पार्टीन प्रवेश ना हें हांव न्ही आमचो नॅशनल लिडर राहुल गांधीजीन सुद्दां हें सांगिल्लें आसा नाव गोवा फॉरवर्डाचें अलायन्स हांवें करूं ना गोवा फॉरवर्डाचें अलायन्स हांव प्रदेशाध्यक्ष जावच्या पयलींचें अलायन्स आतां तें समज जर तो तोडपाक जाय जाल्यार देन वी हॅव टू गो एट नॅशनल लेवल एंड टेक अ कॉल ऑन दॅट नाव वॉट एवर हॅपन्ड इन काणकोण we have expressed strongly with Vijay Sardesai that whatever step he has taken is actually not right because we are fighting against that person in Supreme Court. So then he said that म्हजो candidate जो आसा तो दुसरो आनी BJPच्या against ताका जिकोवपाक if somebody is coming and supporting आपूण ताका accept केला this was the justification what he give but we have categorically and very clearly told that no defectors there is no entry for the defectors as then there will be no any sort of soft corner for the defectors in future. हांव कित्याक विचारता गजाल कारण एक लोकांच्या तकल्यार दुबाव तयार जावपाक शकता की तुमी डिफेक्टराक घेवची ना तुमचे अलायन्स पार्टनर घेतले म्हणून फाल्यां सी काँग्रेस पार्टीचो स्टँड इज व्हेरी क्लियर आनी एज ऑन टुडे द स्टँड इज व्हेरी क्लियर दॅट देर इज नो एंट्री वॉट्सो एवर टू द डिफेक्टर्स आणि तुम्ही यू हॅव रेज दिस इश्यू विथ विजय बाब 100% सरदेसाई we have raised. Not only me, all our leaders have raised, CLP leader has raised, our in charge has strongly put up this point, which he also has agreed and he has understood the sensitivity of that issue. एक गजाल जी जो आसा विच इज अगेन व्हेरी सिरियस क्वेश्चन की देर इज अ एंटी बीजेपी वोट इन सर्टन पॉकेट्स ऑफ गोवा वेर इट इज हेविली सॅच्युरेटेड त्या जाग्याचेर सद्याक तुम्ही कॅन्डिडेट आसात तुमगे प्रचारय थंय नेटान चल्ला आनी थंय तुगेले बाकीचे पक्ष प्रचार करतात देर इज अ लार्ज चंक रेस्ट ऑफ गोवा जंय प्रो बीजेपी वोट इज सॅच्युरेटेड मोर इवन इफ यू टेक द लोकसभा इलेक्शन एंड एवरीथिंग त्या जाग्यार तुमचो प्रचार सध्या वीक दिसता डोंट यू थिंक this was a good opportunity to expand your wings in all these constituencies rather than other, for example, Bardez किंवा some pockets of तिसवाडी किंवा सालसेत हाज्या भायर वचून जी इम्प्रिंट तयार जावपाक जाय ती जाल्या See, Congress party on its own is fighting on 36 places. आमचो alliance partner Goa Forward is fighting on 9 places. दोन जाग्याचेर there are dual candidates, so 43 places we are fighting as an alliance partners. 7 जाग्याचेर we are supporting independent candidates where strategically like place like Dharbandora
we had declared a candidate, but then conscious call with the bloc, with the candidate, we took a call not to file that candidate because we are supporting an independent candidate there. As you rightly said, की जो आज ग्राउंडाचेर एंटी बीजेपी, एंटी करप्शन, whatever is नाशाडी जी चल्ला तो एंटी वोट पे आसा न्ही, that you will see in this election, and you will be surprised. There are a lot of dark horses which you will probably be फ्रॉम द surprised. प्रो बीजेपी एरियाज 100%. तू हांव तुका एक्झाम्पल दिता. हरमल घे, मोर्जे घे, तुगेले सुकूर घे, टेक लातंबारसे, टेक कोलवाळे. दीज आर प्लेसीस हे जाग्याचेर This ते is- प्रचंड मताधिक्यान बीजेपीक जिखयतात आणि तुम्ही होपा म्हणटा this तुम्ही is, you will see this election, this हय. LP election, that how the people are voting. Places like Boring, places तरी like बरं तुम्ही Dharbandoda, 70तली मतदारसंघाची बी नाव घेतलं ना Usgaon Ganje, you see, he's going to get a shock of his life. तेही सांगता तुम्ही आता Usgaon Ganje is going to be a surprise package for him. हम्म. सो ह्या इलेक्शनाक झेडपी इलेक्शनाक तू जर पळयत पेडण्याय बी- जाल्यार स्ट्रॅटेजिकली वी हॅव पेडण्याय होपा तुमकां तू तोरशां पळय कितें जावपाचें आहा तें यू वील कम टू नो. सो एज आय टोल्ड यू की सर्टन प्लेसीस यू नो वेर एंटी बीजेपी वी एज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी वी आर सपोर्टिंग इंडिपेंडंट एट सर्टन प्लेसीस विच वील गिव अ शॉक टू बीजेपी. ते इंडिपेंडंट निवडणूक जातकीर रावतले तुमचे ना, बरोबर these are all कारण and- निवडणूक जाली की डायरेक्ट आल्तिनार वचत म्हणून ना सी कितें आहा ह्या फावट आमचो प्रयत्न आसा की दोनूय नॉर्थ गोवा एज वेल एज साऊथ गोवा चेअरमॅनशीप फॉर्म करपाचो आमचो फूल प्रयत्न आसा. एंड आय एम कॉन्फिडंट दॅट द वे अजून कॅम्पेनिंगाक प्रॉब्ली फाल्यां परा भितर आय कॅन टेल यू अ क्लियर पिक्चर. इफ यू वॉन्ट आय मेसेज यू द नंबर्स ऑल्सो. Absolutely. And then we can talk about those numbers after the result. तेचेर मागीर जाल्यार एक हेड ऑन आमी करया परत करया, सारकें. हाऊ द पीपल ऑफ गोवा हॅव वोटेड. सी बिकॉज आज कशें आसा सगळे वोटरा कडेन हांव तुज्या माध्यमांतल्यानूय अपील करता की आमी फक्त फेसबुकाचेर टायगर जाले म्हूण जावचें ना. तूं आज फेसबुकाचेर किंवा सोशल मिडियाचेर एंटी सेंटिमेंट जो आसा तो प्रत्येक मनीस व्यक्त करता. जेन्ना आमी घरा वता तेन्ना व्यक्त तो करता. मताक कन्वर्ट जातलो. इलेक्शनाच्या टायमार तो मतान कन्वर्ट करचो पडटलो. जी आज परिस्थिती ह्या सरकारान गोंयाचेर हाडल्या. तूं आज पळय एवरीडे उजो लागता. 25 लोकांक आनी हुलपोवन जिते मारले. ताज्या उपरांत तुवें सेरेंडिपिटीन पयलो उजो लागलो. काल तुवें पयलें वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेटीन उजो. सो बेसिकली there is a complete collapse of administration in the state of Goa. The chief minister himself goes to the site and admits that all the places, tourist destinations are in dangerous position. हाचो अर्थ कितें की तुमचे कडेन हे एडमिनिस्ट्रेशन कशेंच सांबाळना. एक्चुअली आमी अपील केल्या, आमी डिमांड केला गव्हर्नरा कडेन की अंडर आर्टिकल 356 दीस गव्हर्मेंट हॅज टू बी डिसमिस्ड. दे कॅनॉट स्टे इन पॉवर. पयलीं ताणें जागे जमनी सॉल्ट पेना भितर जर तर तूं आज अंडरग्रावंड किचन घालून जर लोकांक जर मारता जाल्यार आनी कितें उरलां. अमित बाब एक गजाल तुम्ही आर्ग्युमेंट सगळे म्हणतो बरे आहात फायनली ताजे कन्वर्शन हे मठा आता पळय कन्वर्शन म्हणटा चुकीचो अर्थ काडनाका. हे जे राग तुम्ही म्हणटा जो लोकांचो फेसबुकार दिसता म्हणटा ताजे कन्वर्शन आहा तें मतां भितर जावपा जाय न्ही. जातलें हें फावट म्हाका खात्री आसा कारण की प्रत्येक खेपे कितें जाता तो राग फेसबुकारूच दिसता आणि मागीर मुखार काय ना. आणि ओपोजिशन ऑल्सो बिकॉज ऑफ युअर फ्रॅगमेंटेशन ऑर डिव्हिजन विदीन युअर ब्लॉक यू आर अनेबल टू हार्नेस इट. नो आय थिंक देर इज नो डिव्हिजन. गोंयच्या लोकांक एक मेसेज क्लियर गेल्या की कोण बाबा एकठांय येवपाक सोदताले आनी कोण येवपाक सोदनाशिल्ले हें म्हाका दिसता सगळ्या जनतेक आतां क्लियर जाल्लें आसा. एंड दीस वायल इन डोर टू डोर विथ दीस रिजल्ट यू वील कम टू नो दॅट स्टॅटिस्टिक्स वील शो where the alliance of Goa Forward and Congress stands vis-a-vis BJP. I think this is a मत straight divide fight. जावची ना. This is a straight fight between the मत डिवाइड BJP. जावची ना. ह्या झेडपी इलेक्शनाक म्हाका जाल्यार खंयच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशें दिसना. म्हणजे आप आणि आरजी असून सुद्धा मत डिवाइड जावची ना. पूण आपाचो फायट खंय आसा. आपाची फायट प्रॉबेबली 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेर दे हॅव MLA थंय आसत. बट देर वी आर स्ट्रॉंग. देर वी हॅव अ सिटींग तेही झेडपी. जिखता म्हणटा तुम्ही. सिटींग झेडपी आसा आमचो इन वेळ्ळे. So that anyways we are winning that Banavali? seat. Banavali ताजे 2 पार्ट येता. कोलवा and Banavali is where so there we are comfortably winning both the seats. You are so confident. Banavali, our candidate is so strong that she has already completed door to door. She's a 10 years a punch. She's an ex sarpanch. She's a very strong candidate there. म्हाका लास्ट 2 प्रश्न म्हणजे पहिली गजाल तुमगे झेडपी निवडून येतकीर बी फुटून वचची ना न्ही.
मागीर लोकांक सामको समजा दिले आनी तुमी सांगता तशें तुमच्या सारके घसघशीत जिखून आयले आनी मागीर ते फुटून बिटून गेले जाल्यार लोकांक मागीर परत एटॅक येवपाचो. सी ह्या फावट हांवें एक प्रयत्न केलो की काँग्रेस पार्टी वर्क्स विथ डेमोक्रेटीक प्रोसेस. दिस टायम आमी ब्लॉका कडल्यान नांवां मागयलीं. From block it went to the district scrutinizer and it came to the Pradesh Election Committee. I made sure that there was no parachuting this time. And even if there was parachuting, there were serious rounds of meetings, discussion along with our ARCC in charge, and then finally what the block wanted, that we have done. तुम्ही म्हणटा तुम्ही तुमची मनशाक तिकीट दिल्यात. 100%. पक्षाचे मनशाक तिकीट दिल्यात. जे लोक लॉयल रावले पार्टी बरोबर. तुका हांव रेश मागुसाचें एग्जाम्पल दिता. रेश मागुसाक हांवें तिकीट दिल्या सोनल मालवणकर, who is a punch, sitting punch, who is in opposition there. She is strongly stood with the party for last 15 years. So अशें आमचे जे लॉयल केडर पार्टीचे वर्कर्स आसा पळय तांकां आमी ह्या फावट एम्पावर करपाचो प्रयत्न केला. बिकॉज दीस इज अ प्लॅटफॉर्म वेर अवर केडर कॅन शो देअर स्ट्रेंथ, कॅन फायट द इलेक्शन. आय एम कम्प्लिटली आउट ऑफ टायम, पण म्हाका दिसता की तुम्ही यू आर पुटिंग अप अ फायट अँड आय थिंक इन एनी डेमोक्रेसी एवरीबडी नीड्स अ फायटींग ओपोजिशन. ह्या इलेक्शनाक कितें जाता तें आमी पळोवया. तुमी म्हाका लिस्टूय धाडात, त्या लिस्टाचेर आमी इलेक्शन सोंपतकीर मागीर परत चर्चा करया. बट अमित बाब, आय नो कॅम्पेनिंगाचे खूब हें आसा, सारकी दगदग आसा. तरी आसतना तुमी वेळ काडलो, आयले आनीक उलयले, सगळे प्रश्नांची उत्तर दिली. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.